friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आयज न्यू जावन हा थर्सडे ओके आनी हांव म्हजो ब्लॉग आतां देनपाचो स्टार्ट करता 12 जाली ओके. उदो उठलेलें हांव मॉर्निंग बट न्हू म्हाका पुसपाचें आहलें सगळें क्लीन करपाचें आहलें वयर तें सगळें करून घेतलें आनी तें करता म्हटल्यार म्हाका 12 जालीं आतां दनपारां ओके. सगळें पुसलें, कार्पेट्स बी धुवन घातली, बेडशीट्स राती चेंज केली, बेडान ती धुयली प्लस तुमकां सांगलें काल आमगेर रेट येयल्लो म्हण सो ते सगळ्यो वस्तू रातीक आमी राती 12 जाय सो ते सगळे सामके जाग्यार लायले आनी थिंगासर हांवें वयर मॉप मारून काडला, सगळें वयर सकयल सगळ्यांक मॉप मारला, वॉशरूम बी क्लीन केला आनी एक मिशीन हांवें धुवपाक घातला ओके. आनी हे भाशेन आयचो म्हजो दीस जालो सगळो बिजी ओके. आनी आतां भायर येयला वत थिंगासर कार्पेट्स बी सगळी धुवन घातले ओके. वत येयला बरेंशें सो पळोवया, म्हाका मिरसांगो सुकोवंक घालपाच्यो आहल्यो. पळयतलें हांव हें वत कितलें पासून लायक कितलो उदो येयल्लें मागीर येयलें 2 म्हट जाली सो आतां पळयतलें कितलो पासून वत उरता पळय तें ताज्या उपरांत मागीर म्हाका मिरसांगो घालपाक जाय सुकोवंक वयर टॅरसीचेर ओके. सो आतां 12 जाल्यार आनी म्हाका रांदपाक जाय ओके. चड व्हडलेशें कांय करपाक नाका कित्याक कालचो रोस आहा चोडाचो आनी भाजी आहा काल राती हांवें केल्ली आमची शोप भाजी सो ती आहा ती पुरो दनपारा पासून आमकां कित्याक भायर मार बेश्टी रातीत केल्या ती सो ती खातली. पळयता बासमती रायस करतलें आयज आमकां लंचाक हांव आनी कोडी वांटलेलें आनी दवरतलें कोडी वांटून आनी नुस्तें फ्राय करूंक जाय आमकां ओके. सो तें रोखडें जातलें, टायम कांय लागचो ना चड. सो आतां वयता हांव तें करून घेता फटाफट. आतांच्या उपरांत मागीर हांव तुमकां मेळटा डायरेक्टली रांदले उपरांत जेन्ना सेंट एंटनी न्हेसयता पळय तेन्ना ओके. आयज 4 नोव्हेंबर ओके. सो या मागीर मेळटा तुमकां आनी आतां वयता हांव करून घेता फटाफट म्हजें कामां. वत येयला लागलें दिसतलें मोहर येयला सारकें ओके. राती बरोच पावस पडला एक हाफ एन आवर करून ताच्या उपरांत गेलो सो वयता आतां भितर हांव फटाफट रांदून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. सो ओडून रांदले बी ताजे उपरांत हांवें कांय ब्लॉग शूट करूंक ना, जे जेवणाचो शूट केल्लें पळय तितलेंच ओके. ताजे उपरांत कांय आनी हांवें शूट करपाक म्हाका पॉसिबलूच जावना. जेवली बी आमी आनी हांवें मागीर सेंट एंटनी फ्लावर्स बी घातली ओके, न्यू घातली. हेजे पयले हेजे उपरांत एक क्लीप घालता सेंट एंटनीचो ओके. आनी म्हाजो न्हू दोळ दुखता म्हण हांवें बेश्टो घांसलेलो सो तो तांबडो जाला पळय मातसो सुजलेलो ओके. सो आतां आहलेलें हांव भायर पावस मांडला पूण पावस पडोंकूच ना, तो बेश्टो बारीक पडलो आनी गेलो ओके. सो हांव भायर आहलेलें ज्यूस पियेतालें ओके, ट्रॉपिकाना ज्यूस पियेतालें हांव भायर पोवन. आनी म्हाका एक्चुली आतां न्हीद बट न्हिदोंक म्हाका नाका, म्हाका थोडोसो ब्लॉग एडीट करूंक जाय प्लस सेंट एंटनीचो व्हिडिओ काडला न्हू ट्रेझेनाचो आयज पळय तो धाकटोसो रील करून घालपाक जाय म्हाका इंस्टाचेर, फेसबुकार, म्हजे वॉट्सॅपार, युट्यूबार बी सगळ्याक ओके. सो तें करपाक जाय म्हाका. ऑलरेडी रेडी जाला तो, इंस्टाचेर घातला हांवें तो, आतां उरलेल्या हेजेर घालपाक जाय ओके. सो तें कोत्तालें हांव बारीक बारीक कितें आहा तें आनी थोडोसो रोप आहा पेंगासर घडी करपाचो तो घडी करून घेता. आनी शेद्रां धुयल्ले बेडाची बेडशीट्स पळय ती हांवें सुकोवंक घातल्या भायर व्हरून दिता जस्ट, पूण वत कांय नासलें आयज बट घातला हांवें. पळोवया फाल्यां बी येता जाल्यार ओके. आनी बाबा आहा पळय ताका काटून लावन दिला, नाजाल्यार तो आंतोदेशीन वयता वयर, ते कांय ताजी कामां आहात न्हू ताका तो डिस्टर्ब करता सो ताका जस्ट ताका मातसो वत काटून लावन दिला
आनी आतां म्हणटा आमी वयतली भायर खेळपाक. आतां जाली पळय 4:45 जाली. ओके, सो ताका एक 5 o'clock बी वता हांव भायर. मागीर 6 o'clock म्हणल्यार मागीर भितर हाडटा ताका जुवारी येवचे पयलीं. ओके, सो तो मागीर ट्रेनीनी खेळता तिका भायर. ते काजनी येता तेशेन खेळपाक, सो तांचें बरें जाता भायर. ओके, सो या पळयता काय कितें तें. आयज सांजे भुरगीं येतलीं न्हू टेस्ट करपाक घरा कडेन, सो तेन्ना तांकां खावपाक हाडला आयज हांवें दोस आनी बोलिना आनी ज्यूस हा ट्रॉपिकना ज्यूस पळय तो दितलें. ओके, आनी या पळयता मागीर ब्लॉग कसो कंटिन्यू करप मेळत जाल्यार कोत्ता, नाजाल्यार मागीर पळोवया फुडलें कितें तें. तुमकां पळय स्काय दाखयता आयज कशी येयल्या ती. वयर येयला मून आनी सकयल पळय स्काय न्हू सामकी मावंटन शेप कशी सामकी पळय मावंटन्स कशे आसतात ते आमी ल्हान आसतना ड्रॉइंग करतालीं न्हू मावंटन ते कशे येयल्यात पळय आयज स्काय. पळय काय बरें दिसता पळोवपाक सामकी. आनी हांगासर वयर हा मून पळय बेस्ट सामकी येयल्या बेस्ट. आतां ती स्काय येयल्या म्हणजे आतां पावस हा आयज रातीक, कित्याक ती आतां पावसाळीची सामकी जाल्ली. आतां या मून बेबी आतां स्काय येयल्या म्हणजे सांगे हा पावस. काय बरें येयलें पळय बरी दिसता पळोवपाक. आनी आयज फूल मून येयल्लो आहा. या रे बाबा म्हाका शूटूय करपाक दिना म्हण कांय चलया म्हणटा भितर न्हू रे. हांव न्हू ते स्काय येयल्या न्हू तेजो फोटो काडटाले आनी विडियो. ओके, आनी बाबा येयला हिंगासर सांगपाक म्हाका चल भितर या करून. आपयता आतां ती स्काय येयल्या म्हणजे न्हू तो ही पावस येवपाचो आहा पळय मांडला ते. ओके, अरावंड 10:30 पावस पडटालो बारीक सामको, बट आतां ना सद्याक. लेट मोदयान बी येतलो. आनी हांवें न्हू हाडले आतां मँगो आमच्या घरा कडच्या आंब्याचो आंबो हाडलो आतां जून, सो ताची किसरां न्हू मागीर दातान भरल्या. आमच्या आंब्याचे आंबे न्हू सामके बरे मोठे जाता बट सामके स्वीट सामके खावपाक बी. आनी भितरल्यान न्हू ताचो कलर बी सामको ऑरेंज सामको पळोवपाक पसून आनी खावपाक सामको स्वीट. नेक्स्ट टायम केन्ना हांव कात्रीत न्हू शेअर करता तुमचेशी ना. ओके, सो हांव ती स्काय येयल्लें दाखोवपाक तुमकां. आयज बरी येयल्या म्हणून स्काय. सो चलो बाय.